सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. जणवाय आपल्याच भुरग्यांक वाडयता आनी आपणाक सोदतल्यांचो परामोस करता. तिचो मोग करतात ती जिविताचो मोग करतात. तिका सकाळीं थावन सोदतात ती खुशालकायेन भोडटली. तिका घोट वेंग मारून रावतात तांकां मोहिमा मेळटली. खंयसरूय ती वचूं सर्वेस्पर तांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तिची सेवा करतात ती भोव पवित्र देवाची सेवा करतात आनी तिचो मोग करतात तांचो सर्वेस्पर मोग करता. तिचे आयकोता तो निती प्रमाणे निर्णय घेता आनी तिका आपलें ध्यान मन लायता तो सुरक्षीत जियेतलो. तिचेर पातयेतल्याक ती मेळटली आनी ताची संसद तिका आपलें दायज कशें भोगूंक पावतली. पयलीं पयलीं ती ताका वांकडे तिंकडे वाटेन चलयतली आनी भिरांत आनी बेजूडपण ताचेर हाडटली. तिच्यान ताचेर विस्वास दवरूंक जायसर ती ताका कोश्टायतली आनी कडक फर्मोणां उदेशीं ताची परिक्षा करतली. पूण शेवटी ती ताका परतून नीट रस्त्यार पावयतली आनी आपले गूठ ताका उक्ते करतली. तिका सोडून तो पयस गेलो जाल्यार ती ताका सांडटली आनी ताचें निसणटण जावंक दितली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजे समूर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. तुजे समूर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आदळून पडची नात. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. जबाब. तुजे समूर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. तूं म्हाका तुजे नेम शिकयताय देखून म्हज्या तोंडांतलीं गळूं वाखाणेचीं उतरां. सगळे तुजे हुकूम नितीचे देखून म्हजी जीब गावूं तुवें दिल्लें उतर. जबाब. तुजे समूर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारोका. तुजे समूर्तींत आसा सगळो म्हजो संतोष. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाखाणतलों. तुज्या कायद्यां वरवीं म्हाका आदार मेळूं. जबाब. तुजे समूर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. उद्गार. सोमी म्हणटा. वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचो ना बगोर म्हजे वरवीं. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांवान उलोवन जेजूक म्हळें. गुरुजी, आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना
आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मोना करूं नाकांत, कित्याक म्हज्या नांवान विस्मीत करीत आनी रोकडोच म्हजेर वायट उलयतसो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना तो आमच्या भागा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.